वास्को मायमोळे वाठारांत रेल्वे रुळा लागसार राखणे वणत फ्राक जावन कोसळिल्ल्यान रेल्वे येरादारी 8 वरां बंद उरली। दक्षिण मध्य रेल्वेची वास्को बुधवारा दनपारां 3 सावन रेल्वे येरादारी बंद आशिल्ली। निजामुद्दीन एक्सप्रेस आणि पटना एक्सप्रेस ह्यो दोनूय ट्रेनी राती 10 मेरेन आडकल्यो। वास्को कुळे ट्रेनूय रद्द केली। तो मेरेन सगळे पॅसेंजर वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर आडकून उरले। राखणे वणत तात्पुरती जाग्यार घालपाचें काम राती 8:30-9 मेरेन चल्लें। ते उपरांत ट्रेनी सोडल्यो। वास्को मायमोळे वाठारांत रेल्वे रुळा लागसर राखणे वंतीचो कांय भाग बुधवारा दनपारां कोसळ्ळो, तशेंच उरिल्लो भाग कोसळपाचे वाटेर आशिल्लो। बुधवारा राती 8:30 मेरेन राखणे वणत बांदपाचें काम चल्लें। राती 8:30 ट्रायल घेवपाक सुरवात जाली। उपरांत रूळ रेल्वे येरादारी खातीर सुरक्षीत आशिल्ल्यान राती 10 पयली ट्रेन सोडली। निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन वास्को रेल्वे स्टेशना वयल्यान राती 10 सुटली। ताचे उपरांत पटना एक्सप्रेस गेली। तो मेरेन पॅसेंजर रेल्वे स्टेशनार आडकून उरले। बिरेस्तारा सकाळी परत रेल्वे रुळाची चाचणी जाली। बिरेस्तारा सकाळी कुळे ते वास्को ट्रेन आयली। हेवी रेन जालो तेज पासून आनी आयज सगळे शेड्यूल टायमार ट्रेन स्टार्ट जातली। आता कांय प्रॉब्लेम ना, सगळे रातभर लेबरान काम केला आणि आता कांय डेंजरस भी कांय ना। फ्लड हुआ था इधर, हमारा काम था डिपोजिट है। बाद में 1:45 को गाड़ी आउट हो गया, गाड़ी सिंगल दिया, भाग के जाके हम लोग 107 का पास जाके जाम वाटर डाल के गाड़ी को पैसेंजर गाड़ी रुका दिया। 1:45 को गाड़ी आता सा कॉलम से पैसेंजर प्रोटेक्शन करके गाड़ी को सुरक्षा कर दिया। इतले मजगती हावड़ा एक्सप्रेस रेल्वे बुधवारा मडगांव रेल्वे स्टेशनार आडकून उरली। पॅसेंजरांक कदंबाच्या बसींनी वास्को हाडले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। गोंयांत आतां मसाज पार्लर आणि स्पा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मान्यताये नासतना चलोवंक मेळचे नात। मंडळान उत्तर गोंयांतले सुमार 56 मसाज पार्लर आणि स्पा बंद उडयल्यात। हे पार्लर आणि स्पा उदक आणि हवा प्रदूषण नियंत्रण कायद्या खाला मान्यताय घेनासतना चालू आशिल्ले। स्पा चलोवंक मान्यताय कशी दिवची हाचेर मंडळाच्या तंत्रीक सल्लागार समितीन आता मार्गदर्शक तत्वां केल्यात। पार्लर वा स्पान उदक कितले वापरता, कोयराचो विलो, सीवेज कितली सोडटा आणि ती कशी सोडटात, तशेंच कितलो सुको कोयर एकठांय जाता आणि ताचो विलो कसो लायतात, ताचे विशीं मसाज पार्लरांक आणि स्पांक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक म्हायती दिवची पडटली। मंडळाचो अध्यक्ष जुझे नोरोनान हे प्रुडंटाक सांगले। We issued directions and notices, including show cause notices, to these 56 spas, saloons, and massage parlors. We did not get a satisfactory reply from most of them, and closure directions were issued. After closure directions were issued, the collectors from North and South Goa were directed to seal the units that did not possess a license, because the board is of the view that massage parlor or a saloon or a spa would require consent to operate under the Air and Water Act. मसाज पार्लर आणि स्पा चलोवपा खातीर तांकां सगळे आवश्यक डॉक्युमेंट मंडळाच्या तंत्रीक सल्लागार समितीक दिवचे पडटले। ही समिती सगळे डॉक्युमेंट तपासतली आणि उपरांत तांकां मान्यताय दिवप काय ना ताचेर विचार जातलो। These spas or saloons are coming to us now with application for a consent to operate, which we are placing before a constituted technical advisory committee, which will study their applications based on the amount of solid waste generated, the wastewater generated, and also including the possibilities of installing an oil and grease trap in their installation, so any oil that they would be using for massage purposes, etc., will be trapped and could be disposed of scientifically. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। मोपा विमानतळाक जमीन गेल्ले एकल्याकूय नवो भूंय संपादन कायदो आणि भरपाय लागू जायना। खासदार शांताराम नायकान राज्यसभेत केल्ल्या प्रश्नाचेर केंद्रीय हवाई येरादारी मंत्री सिद्धेश्वरान ही माहिती दिली। राज्य सरकारान जवळजवळ 78,000 चौखंड मीटर जमीन घेतल्या म्हणूनय ताणें सांगले। इतले मजगती कुंकळे NIT प्रकल्पाक 120 एकर जमीन सोदल्या। राज्य सरकारान जमीन घेवंक सुरू केल्या म्हण केंद्रीय मनीसबळ मंत्री स्मृती इराणीन जाप दिल्या। गोंयांत ग्रीनफील्ड विमानतळ बांदपाक केंद्र सरकारान तत्वता मान्यताय दिल्या म्हणपाचें केंद्रीय हवाई येरादारी मंत्र्यान राज्यसभेत स्पश्ट केलां। केंद्रीय नागरी उडान राज्यमंत्री GS सिद्धेश्वरान राज्यसभेत ही माहिती दिली। गोंयचो राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान मोपा विमानतळाचेर प्रश्न काडिल्लो। मोपा विमानतळा खातीर राज्य सरकारान 78,41,738 चौखंड मीटर जमीन घेतल्या आणि ही जमीन सरकारा कडेन आसा। 54,79,02,451 रुपयाची भरपाय राज्य सरकारान लोकांक मंजूर केल्या। तातूंतली 11,40,15,394 रुपया फारीक केल्या। नव्या जमीन संपादन कायद्या खाला लुकसाण भरपाय मागपी 4 केसी आसात, पूण नवो कायदो येवच्या पयलीं विमानतळाक जमीन घेतिल्ल्यान हो कायदो लागू जायना
अशें मंत्री सिद्धेश्वरान स्पश्ट केलें. इतले मजगतीं शांताराम नायकान NIT प्रकल्पाचेर केंद्रीय मनीसबळ मंत्री स्मृती इराणीक प्रश्न घालो. NITचो स्वताचो कॅम्पस उबारून कुंकळे सुमार 120 एकर जमीन सोदल्या. गोंय सरकारान जमीन घेवंक सुरवात केल्या अशी जाप स्मृती इराणीन राज्यसभेत दिली. सध्या गोंयांत NIT गोंय इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या कॅम्पसात चलता. 2010-11 सावन गोंयांत NIT चल्ल्या म्हूण केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीन हे जापेत म्हणलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.